नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकराचो येवकार. खबरो विस्तारान. मिड डे मिलाची बिलां फारीक करा. आनीक मोडूंक पयशेच ना म्हूण मुरगांव, फोंडें, साश्टी, तिसवाडी आनी पेडणेचे ग्रूप शिक्षण संचालकां मेरेन पावले. संचालक म्हणटा एग्रीमेंट आदीं सायन करात, बरोबर बिलां दियात, जाल्यारच विचार जावं येता. 4 नोव्हेंबर मेरेन खंय बिलां फारीक करूं येतात. काणकोणचे मिड डे मिलाचो प्रस्नय खंय सुटूं येता. 5 महिने जाले शाळांनी मिड डे मील दितल्या ग्रुपांची बिलां फारीक जाल्ली ना. मुरगांव, फोंडें, साश्टी, तिसवाडी आनी पेडणेच्यो मिड डे मीलवाल्यो इश्यू घेवन शिक्षण संचालका कडेन पावल्यो. बिलांय खंय वाडोवन दियात. 100 ग्रामाक 8 रुपया, 150 ग्रामाक 10 रुपया तरी जाय. 1 महिनो गेलो तो आता 5 महिने जाले ना किंवा आमची बिलां घेयनात ना आमचे पयशे पेमेंट मेळना आमकां. आणि ड्राय रेशन दिल्ले तो पेमेंट आतां जाला आमकां. आणि हो पेमेंट आतां 5 महिन्याचे आमचे पयशे ब्लॉक जाले टील ऑक्टोबर. आमी फुडें नोव्हेंबरान कशें चालू करपाचें ते आमी सराक रिक्वेस्ट करपाक गेले. तेन्ना आमकां डायरेक्टरान आमकां सांगलां की तुमची कोणा कोणें एग्रीमेंट केले सांग, तेंची बिलां आतां वयतली 4 तारीख पासून. तूं यो परत आणि पळय. 4 तारीख म्हटल्यार तुमचो पेमेंट क्लियर करता, तुम्ही 7 तारखेच्यान घाला म्हणून सांगला. केन्ना दिले आतां आमी येतले 100 ग्रामाक 8 रुपया दिले आणि 150 ग्रामाक आमी 10 रुपयाचो रेट काडला. एग्रीमेंट जाल्याशिवाय बिलां घेवंक शकना. एग्रीमेंट जाल्या उपरांतूच बिलांचो विचार. दोन्ही एकठांय मेळत जाल्यार 4 नोव्हेंबर मेरेन पयशे फारीक करपाक खंय यत्न करूं येता. कोण एग्रीमेंट आनी सायन करूना. आतां एग्रीमेंट सायन करनासतना बिलां आमी घेवंक शकना. बेसीक रिक्वायरमेंट एग्रीमेंट. सो एग्रीमेंट जातकीरूच तांची बिलां आमी एंटरटेन करूंक शकता. ना पूण ते म्हणटा तेंच्यांनी ऑलरेडी सबमीट केल्ली बिलां थोड्यांची, सो तेंचोय पेमेंट जावना म्हणटाले ते. एग्रीमेंट आनी बील दोनी बरोबरूच प्रोसेस जातले. फक्त बिलां दिले जाल्यार आमी ते पास करूंक शकना. जो पर्यंत एग्रीमेंट जायना तो बिलां प्रोसेस जावची ना. ज्यांची एग्रीमेंट आनी बिलां दोनूय आसा तांची पेमेंट आमी एका विकाच्या भितर 4 नोव्हेंबराच्या पयलीं करपाचो आमी प्रयत्न करतले. आनी म्हाका एकावंटंटांनी सांगलां की आमी दे आर ऑन द जॉब. काणकोणचो प्रश्न खंय सुट्टा. काणकोण इश्यू जालो. इश्यू फक्त जिन्नसाचो आनी खावपाचो न्ही, तर तांकां 50 ते 60 किलोमिटर हें करचें पडटा. ट्रान्सपोर्ट एवेलेबल करचो पडटा. आनी सद्याच्या परिस्थितीन 60 किलोमिटर म्हणल्यार खुबसो खर्च येता. ती बाजू आमी समजुनूच आमी तांचे प्रपोजल घाल्ले फॉर एनहान्सिंग ऑफ रेट्स. आनी एडमिनिस्ट्रेटिवली हे अप्रूव जाला. केंद्र सरकार रेट दितात ताचे परस गोंय सरकार खंय मायज दिता. आनी आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट जे दिता ताच्या परस चडूच प्रपोज केल्या. सदांच आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट जितले दिता ताच्या परस आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचे चड आसता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. सिजनाची पयली चार्टर्ड फ्लायट गोंयांत लँड. कझाकस्तानांतल्यान 180 टुरिस्टांक घेवन पयली फ्लायट. मंत्री माविन, एअरपोर्ट ऑथॉरिटी आनी गोवा टुरिजमाच्या स्टाफान तांकां येवकार दिलो. दाबोळे एअरपोर्ट चालूच उरतलो म्हूण माविन परत एक फावट उलोवन मेकळो. थळावो आमदार म्हूण खंय ताका एअरपोर्टाची चड ओड. एप बेस्ड टॅक्सीचो इशू माविनान काडलो. First charter flight at Dabolim Airport, and this is good sign for Goa and Goa tourism. We are looking forward to a good season. We are expecting somewhere around about 300 plus flights to be handled. After a 2-year-long gap, the first flight is added today, and we will be having approximately 4 flights or to 5 flights a week into Goa, from Kazakhstan as well as from Moscow included. And together we would do around approximately 120 flights this particular season. दाबोळे एअरपोर्ट चालू उरतलो म्हूण माविनाचे टुरिस्टांच्या येवकाराक आयिल्ल्या कडेन उतर. ॲप बेस्ड ट्रान्सपोर्टाचोय माविनान इशू काडलो. Dabolim being my constituency, I have a special affection for Dabolim naturally, and I can assure one thing, for all those propagandists and ads against Dabolim or spreading propaganda for those spreading that Dabolim will close, it is not the case at all. Dabolim will not only survive, will grow even more stronger. We can't go backward. Today it is modern times. There is a digital footprint everywhere, like it is there in shopping. Can you close the showrooms down, or they can say stop buying on the app because you have some wonderful showrooms which have come up? No. Both work means both we will be existing, and
We have to move according to those particular times. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. मल्लिकार्जुन खरगेन काँग्रेसीचो अध्यक्ष म्हणून ताबो घेतलो. दिल्ली राजघाटाचेर राष्ट्रपित्याक आर्गां ओंपली. भारत जोडोंतल्यान 3 दिसांचो ब्रेक घेवन राहुल खरगे खुर्चेर बसोवंक सोनिया प्रियांका बरोबर हाजीर. खरगेक गांधींचो आशिर्वाद. गांधीचे उत्तरान पार्टी चलोवपाचें शिनाल खरगेन आदींच दिलां. आतां CWC नवी लुईझीन दिगंबर कामती उपरांत गोंयचो कोणूच ना. वजन माप खात्याच्यो धाडी चालूच. वेर्णा गॅस सिलिंडराच्या गाडयेचो पाठलाग केलो. वजन माप खात्याची टीम फाटल्यान येता ती पळोवन सिलिंडरवालो गाडी झाडांनी सोडून पसार. थंय वच जाल्यार झाडांनी 100 मेकळे सिलिंडर. पिलारचे एके एजन्सीचो बोर्ड आनी बिलां. एजन्सीक फोन केल्यार कोण उखलिना. कंपनीक फोन केल्यारय जाग मागना. एक्चुअली हांवें शराई पंपाच्या ऑपोजीट आमी एक बॉलेरो हाडिल्ली. तांच्यान एक बॉलेरो भितर येयल्ली हांगा. सो ताका फॉलो करीत करीत आमी हांगा पावले. तुमकां झाडांनी खूब आसा सिलिंडर. हय ते आतां तो ड्रायव्हर गावलो सारको. गाडयेचो ड्रायव्हर पंक्चर काडटा आमी आमकां वॉट यू कॅन से आमकां हे करून तो झाडांनी धांवलो. इफ यू सी द सराउंडिंग यू मायट हॅव सीन द cylinders falling in such a shabby condition and all are filled, half filled, full filled, quarterly filled. We have informed the company, we have informed our head office, and we are carrying out the investigation. Now we'll be checking the weight of the cylinder. Okay. After looking at the situation here, we informed the company official at 10 o'clock. Okay. Now it is quarter to 12. खंयचे कंपनीक केले तुम्ही? BPCL company. BPCL कंपनीक इंटिमेट. कोणाक फोन मारिल्लो? प्लांट हेडाक फोन मारिल्लो. नाव कितें नाव आसा तेजें? साळुंके फोन मारिल्लो. हय. ओके. तेजे कितें रिप्लाय येयला? ताणें म्हणलां की आपणान कंपनी ऑफिशियलाक धाडला पण अजून पर्यंत कंपनी ऑफिशियल पावना. कदेश गॅस एजन्सी तोय येवना न्ही? तो अजूनही पावना. लोकांनी सिलिंडर घेताना वजन माप करून घेवचें म्हूण उलो. We request every household people to take the delivery of the cylinder only after payment of the cylinder in front of you. All the gas agencies should carry a weighing scale as per rule 18(8) and all the company have provided them with the weighing scale. First, before checking the payment of the cylinder, you check the weight, the weighing scale is verified or not. वेर्णाचे हे प्रकरण पळयल्यार लोकांनी गॅस एजन्सीक पातयेवपाचें ना. कंपनी, एजन्सी, सप्लायर सगळेच फितूर. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. ढवळे हायवेचेर मोटारसायकल आनी स्कुटरीच्या एक्सिडेंटान GVMS कॉलेजीचे स्टुडंट आगताक गेले. गेला तें श्रेया कोठारकर. हायवे वेल्यान निलगिरी हिल्स कॉलनीक वचूंक म्हूण मोटारसायकलवालो वल्त मारतालो. फाटल्यान स्कुटरीचो धपको. स्कुटरीचेर फाटीं बशिल्लें 18 वर्सांचें श्रेया उसळून रस्त्यार. तकलेक मार लागलो. मोटारसायकल आनी स्कुटरवालो दोगूय जखमी. एकटो आपल्या भितरल्या घरा कडेन वचपा खातीर इंटर्नल रोडा भितर येवपा खातीर तो राविल्लो आनी जेवपी आपल्या घरान गाडयो मातशे स्पिडीन ह्याचे हायवेचेर गाडयो स्पीड येता वयता आसता. तो राविल्ल्या त्या गाडयो म्हणजे तेंच्यांनी एकामेका ओवरटेक करत येताली. तो मदीं तो राविल्लो तो म्हणजे भितर घेवपाक गाडी येताली पळय ताका वचून डॅश केलें, स्मॅश केलें. फाटल्यान जे चली बशिल्ले विथावट हेल्मेट आशिल्ले ते उसळून येवन रस्त्यार म्हणजे रस्त्यार तकली आपटून ऑन द स्पॉट चलयेचो जीव गेलो. पण जो रायडर आशिल्लो तो पिलान रायडर जो बशिल्लो मुखार जो गाडी चलयता तो सेफ उरला कारण ताणें हेल्मेट घातलेलें. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गोंयांत जाय तशें काजूचें उत्पन्न ना. नवे रोंपे कोण लायना आनी प्लांटेशनां नितळय करिना. राना विकास महामंडळाचे अध्यक्ष देविया राणे सांगतात काजू लागवडीक उर्ब दिवंक खंय ती वावुरतली. फुडल्या 5 वर्सांत गोंय काजू निर्गत करपाच्या स्थितींत आसूंक जाय. टुरिजम खात्याक बरोबर घेवन ती काजू फेस्टिवलाचो प्लान करता. मंत्री रोहना कडेन तिचें उलोवपय जालां. म्हाका दिसून आयलें की जे कॅज्यू आमच्या गोंय राज्यांत तितलो प्रोड्यूस जावपाक जाय तितलो आमचो गोंय राज्यांत कॅज्यू प्रोड्यूस जायना. सो कित्या खातीर की इतली वर्सां ताजे पळय नवे क्रॉप्स ग्रो जावपाक जाय, नवे ताजे मेंटेन जावपाक जाय प्लांटेशन्स, ही सगळी मेंटेन जाल्ली ना.
सो आमी थ्रू GFDC ऑलरेडी सुरू केला आमचे प्लांटेशन्स क्लीन अप करपाक अमके एरियाज आमी क्लीन अप करपाक सुरू केल्या नवे सॅपलिंग्स रोवपाक सुरू केल्या की कित्या खातीर की आनी एक 3-4 वर्सांनी बाय अनदर 5 years जो प्रोड्यूस आसा आमचो कॅज्यूचो तो एटलिस्ट डबल तरी जावपाक जाय. महाराष्ट्रा कर्नाटका केरला इज फार अहेड ऑफ कॅज्यू आनी आमी इम्पोर्ट करतात कॅज्यू फ्रॉम कंट्रीज लायक आफ्रिका. सो फुडल्या एक 5-10 वर्सां भितर आमी अशें जावपाक जाय आमच्या गोंयांत की we should be self-sufficient and we should be able to export. In April, May, they want to have the event, which will be more on a Kaju festival, which will allow us to understand the fruit better, the usage better, the utility better. आणि एक हे जे गोंया जाता म्हणजे एक काजूच्या हातूंतल्यान निरो जाता, उर्राक जाता, फेणी जाता. How we have these thoughts going about, the whole world is to see. And for that, how tourism can be incorporated in that part is what we are trying to be on an inclusive model. शेकवाले कोविडांतल्यान निकते भायर सरतात तांकां सरकाराचो हातभार जाय. सरकारान 10% वाडयल्ली शेक फी खंय चड जाता. गार्बेज फी रद्द करची, बेड फी देंवोवची म्हूण आरजीच्या आमदाराक घेवन शेकवाले पर्यटन मंत्र्या कडेन पावले. लक्ष घालता म्हणून खंय मंत्र्याचें उतर. टुरिजम सिजन सुरू जालो, सरकारान कितें करता तें खंय बेगीन करचें. आमी एक्चुअली सॅटिस्फाय ना कित्याक आमी लास्ट 2 वर्सांक आमकां 50% वेव ऑफ दिल्ली कित्याक आमचे कडेन जायना म्हणून पॅन्डेमिक आमी लॉस पडला म्हणून. सो आमी कितें चिंतलेलें थोडेशे हेजेर एक 10% or 20% वाडोवन आमकां लास्ट टायम पडे पॅन्डेमिक टायमार 50% गेल्ली आमकां तितलें इन्क्रीज जातलें दिसलेलें. बट आतां पळोवपाक गेल्यार गव्हर्मेंटान कितें केलें गव्हर्मेंटान जी ओरिजिनल फी आहली 22 फी आहली 1,25,000 तेजेर तेमी 10% वाडयल्या. सो ते आतां कितें जालां 1,37,500 जाल्या प्लस बेडेचे प्लस GST मागीर JL आनी ते टोटल आमकां एक कॅटेगरीचे जाता 2,17,500. सो आमकां कितें जालें पॅन्डेमिकांतून भायर येता आसतना एकदम सारकें सुबेज लागले. तेका लागून आमी एक डिमांड घातलेलो आमकां 75,000 चार्ज कर म्हणून. गव्हर्मेंटाक सांगला की आतां मिनिस्टरान सांगला आपण लेस कोता म्हणून बट गार्बेजाचे हाफ कोता म्हणून सांगला 10 आहा ते 5 कोता म्हणून सांगला आनीक बेडेचे 25 आहा ते 15 कोता म्हणून सांगला. सो आमी ते वचून डिमांड केला की आमकां बेडीचे 10 दवर आनी गार्बेजाचे चार्ज करनाका म्हणून. आमी सांगला मिनिस्टराक बेगीन कर म्हणून कित्याक ते पयशे बोनासतना अजून बोलना तेमी पयशे. आतां दुसरी डेडलायन आहा 4 नोव्हेंबर. सो ती खबर जाता जाल्यार आनी एक म्हयनो वयतलो कित्याक ती फायल प्रोसेस करता सगळे सायन मारता आनी मागीर कॅबिनेट डिसिजन जाता म्हणल्यार टायम वयता. जे हॉकर्स आतां तुमी पळयलां आसतले बिचाचेर कितले हॉकर्स जाल्ले आसात. सो जेन्ना आमी डिस्कशन केलें तेन्ना मिनिस्टरान सांगलें की तेंचे कडेन सद्याक जी पुलीस फोर्स जाय तितली ना म्हणून 62 आसा म्हणून ही खंय ना खंय वाडोवपाक जाय. ऑलरेडी डिमांड घातलेलो आसा म्हणटा. सो एवरी टायम आमी समज म्हटलें की पुलीस ना एवरी टायम तेंच जातलें. गोंय पुलिसेच्या ताफ्यांत आतां 2 बुलेट रेजिस्टंट गाडयो. गोंयांत VVIP येता तेन्ना हेर राज्यांतल्यान ह्यो गाडयो हाडच्यो पडटाल्यो म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. मुख्यमंत्र्यान पणजे पुलीस हेडक्वॉर्टर्सांत एका सुवाळ्यांत पुलिसेक ह्यो 2 गाडयो दिल्यो. खेरीज CSR सकयल सगळ्या पुलीस स्टेशनाच्या बायलां हेल्प डेस्काक नवे लॅपटॉप. बुलेट रेजिस्टंट व्हेकल 2 व्हेकल ज्यो आमी आज लॉन्च केल्यो किंवा इन शॉर्ट आमी पुलीस डिपार्टमेंटाक दिल्यो. सदांच आमकां प्रोटोकॉल डिपार्टमेंटान जेन्ना VVIP येताले भायल्या स्टेटींतल्यान आमकां हायर करून हाडच्यो पडटाले. दीस कंटिन्युअसली लॉंग 2019 आमी डिसिजन घेतलें आनी 2 व्हेकल्स हाडपाचें डिसिजन घेतलें. ताज्या उपरांत त्यो हाडल्यो आनी एक बुलेट रेजिस्टंट करपा खातीर दवरलेल्यो. त्यो आज आमी प्रोटोकॉल डिपार्टमेंटा कडेन सपोर्ट केल्यो सो दॅट VVIP जेन्ना येतले तर आमकां भायल्या स्टेटींतल्यान बुलेट रेजिस्टंट व्हेकल हाडच्यो पडच्यो ना. गोवा पुलिसाचो जो स्पेशल ब्रांच वेरियंट आसपाक जाय आशिल्लो तो अजून नाशिल्लो. तो आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटान स्पेशल ब्रांचीत रेडी केल्लो. ताजें आज आमी लॉन्चिंग केलें. त्या बद्दल हांव स्पेशल ब्रांच SP आनी DGP ह्या दोगांयचें खूब खूब अभिनंदन करता. तेजे हिस्ट्री फ्रॉम पोर्तुगीज रिजीम टू टील डेट जे वेगवेगळ्या हिस्ट्रीन जे पोर्तुगीज रिजीमच्या पासून पुलीस सर्विसीस गोंयांत कश्यो आशिल्ल्यो टायमिंग सद्या तयार केला. अजूनय अपडेट करपाचें आसा काही बाबतींत. बट आय एम कॉंग्रेच्युलेटिंग फॉर माय एंटायर पुलीस डिपार्टमेंट फॉर द नायस प्रॉफिटेबल ग्रुप. आणि सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट तो कार्यक्रम इज द डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द लॅपटॉप फॉर द वुमन्स पुलीस स्टेशन्स.
ऑल टुगेदर सगळ्या वुमन्स पुलीस स्टेशनाचेर आमी लॅपटॉप ताका डिस्ट्रीब्यूट केल्या. सो स्पेशली फॉर द वुमन्स क्रायम आनी क्रायम ब्रांच तांकां दोगांयकूय मेळून कम्युनिकेट करपा खातीर आनी वेगवेगळ्यो क्रायम्स ज्यो जाता त्यो डिटेक्ट करपा खातीर निर्भया स्किमीच्या अंतर्गत आमकां लॅपटॉप दिवपाचे आशिल्ले. त्या निर्भया स्किमीच्या अंतर्गत आज आमी लॅपटॉप डिस्ट्रीब्यूट केले. रायबंदर हें ल्हान, रस्ते अशीर, तरी सोबितीकरणाक खूब वाव. स्मार्ट सिटी सकल रायबंदरा रस्ते रुंदीकरण, स्मार्ट ड्रेनेज, फेरी पॉयंटाच्या पुनरुद्धारा सारकेलीं कामां जातलीं म्हूण पणजी स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे CEO मामू हेगे सांगता. रायबंदरा स्मार्ट रायबंदर प्रकल्पाची बुन्याद घाली. जून जुलय 2023 मेरेन स्मार्ट सिटी प्रकल्प पुराय जावंकूच जाय म्हूण म्हापौर उलयला. Raibandar doesn't have a proper sewage and a drainage network. So this project will ensure that sewage network is taken care of and locals and the residents in Raibandar no longer faces sewage issue. Other important works that the project covers is beautification, the upgradation of the junctions, steps beautification. I believe even the 3 ferry points is being covered under this project. And we have where we are standing today is the viewing deck, which will have beautification, the street furniture, the street lighting, the smart drainage system and all of that. So I think this is a very important day for Ipsiden and most importantly for the residents of Raibandar because from what I have seen generally as collector also, Raibandar is a very small village, very narrow roads, people are happy living, content, but then there's a lot of work also that can be done, and through Ipsiden we're ensuring that there are smart components and stuff, smart elements also coming. All of the projects will have to be completed within the 1-year timeline. There is no extension of any of this. So most of the projects will be, let's say, June, July latest by then. Yes, will you take a comparison? See, a lot of these works now being monitored by the central government also. So we get constant requests from them also, what is the progress of the work. So now the smart city mission is getting over in 2023. So all of the works have to be done by them. There is no delaying, there's nothing like that. But there have been a delay in the exhibition of work from the past also. But now we don't have a choice and all the works have to progress. So it will be ready by next year. There will be no... The people are the people. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.